या पंचायत वेंचणुकेत वट्ट 26 भाजपा कार्यकर्ते उभे रावल्यात आणि ते वेचून येतले हाची आपल्या खात्री आसा अशें नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेंकार सांगता। 2-3 कडेन भाजपाचेच उमेदवार आमने सामने आसात, तांचे भितरलो कोणूय वेचून आयलो जाल्यार पॅनल भाजपाचे येतले। गोंयांत आयज वेळ जाल्ल्या उदरगतीक लागून लोक भाजप उमेदवारांकूच तेंको दितले अशें तांचें म्हणणें आसा। पंचायत इलेक्शन पार्टीच्या सिंबलाचेर लढटा, पण आमचे खुबशे कार्यकर्ते जे कितलींशीं वर्सां जे नावेली मतदारसंघात काम करतात आनी आज ताका दिसपाक लागलें की नावेली मतदारसंघात आमदार आसा जाल्यार आमी पंचायतीन सुद्दां आमच्या कार्यकर्त्यांक संदी मेळची ह्या निमतान आमचे कार्यकर्ते पंचायतीच्या प्रत्येक वाड्याचेर उबे रावले कडेन आसा। आनी नावेली जावं तळावली हांगा आमचे थोडेशे कार्यकर्ते पंचायतीक इलेक्शनाक उबे रावले, पूण आमचे रुणामण दवरली तिका पालनी आख्खे ह्या पंचायतीन आमचे जवळ जवळ 26 आमचे कार्यकर्ते इलेक्शनाक उबे रावल्या आनी बरे तरेचो रिस्पॉन्स मेळटा आनी डबल इंजीन सरकार आसल्या कारणान लोकांक एक दिसता की जर डेव्हलपमेंट कोण करतालो जाल्यार फक्त बीजेपी सरकारच करपाक शकता। कारण तुम्ही पळयता की आज आमच्या गोंयांत जे कितें ब्रिजीस जाता, 4 लेन 6 लेन जाता आनी बरो तरेचो डेव्हलपमेंट जाता हो फक्त बीजेपी सरकारच करपाक शकता। जेन्ना आमी कार्यकर्ते आमचे भोंवता तेन्ना लोक सांगता की बीजेपीक मत दिलें जाल्यार आमचें कितें तरी बरें आमचें डेव्हलपमेंट जावपाक शकता, अशे तरेची भावना लोकां मदीं जागृत जाल्या आनी हेजी एक प्रूफ असो की नावेली सुद्दां एक आमदार बीजेपी निवडून दिल्ले कडेन आसा कार्यकर्त्यांचे लोकांनी। सो लोकांनी एक संदी दिवची की बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आहात तांकां तुमी एक संदी दिवची आनी पंचायती जर बरेच सक्षम जातले जाल्यार सरकाराच्या बाजून रावले जाल्यार खुबशे कामां जावपाक शकता। सो दुसरे बाकी कडेन आमचे एका पेक्षा 2-3 कार्यकर्ते उबे रावल्या, थंय आमी चडशे इन्वॉल्व जावना, पूण जो कोण निवडून येता तो आमचोच कार्यकर्तो।